जेजूच्या पवित्र कळसा आमच्या मोगान लासच्या जेजूच्या देव कळसा आमकां मोगान भरच्या जेजू बोळ्यांनी खालत्या काळसाच्या कर काळसा आमची सारखी तुझ्या जेजूच्या पवित्र काळजा आमच्या मोगान लासच्या जेजूच्या देव काळजा आमकां मोगान भरच्या जेजू बोळ्यांनी खालत्या काळजाच्या कर काळजा आमची सारखी तुझ्या आमच्या काळजान तुझी येवनासाय तुझ्या काळजान आमकां जागो दिताय धन्य तूं मोगा सागोर दयेन तुझ्या आमकां तूं भर आमच्या काळजान तुझी येवनासाय तुझ्या काळजान आमकां जागो दिताय धन्य तूं मोगा सागोर दयेन तुझ्या आमकां तूं भर गुळी तूं बरो शिळ्यांक वेंगसो धैर आमकां दिवसो आता आराम संचार आसा तुमच्या समेस्तांक ह्या तिदोड्या संभ्रमाक स्वागत मागता आनी ह्या संदर्भांनी भरपूर मापान देवाची आशिर्वादां आशेतां व्हडलें फेस्त जाय की व्हडलें फेस्त न्ही आमकां क्रिस्तांवांक व्हडलें फेस्त पास्काचें फेस्त जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचें फेस्त हेर फेस्तां ह्या फेस्ताच्या की सकयल म्हण आमी समजोवचें पूण आमी व्हडलें फेस्त म्हणटा तें आमच्या फिरगेजेक लक्ती जावन बायल्या संभ्रमाचें दाजनांक दिसचें तसलें आडंबराचें फेस्त म्हणून आमी म्हणयत पूण असो खरो अर्थ हाचें काळीज आसचें जेजूच्या पवित्र काळजाचेर थंयसर आमचें गुमान थंयसर आमची दिश्ट केंद्रीत जाता देखून समेस्तांक ह्या आत्मीक धार्मीक मनोभावान ह्या तिदोड्या संभ्रमांत भाग घेवंक हांव उलो दितां आमच्या कुंभरेच्या फेस्ता दिसास अद्वेंतसो पवित्र काळ आराम जाता हो क्रिस्त आनी असो काळ लितुर्जीक वर्सांत भोव महत्वाचो पास्कांच्या फेस्ताक तयारी जावन 40 दीस आमी आत्मीक तयारी करता तर क्रिस्मसाक 4 हप्ते हे 4 हप्ते पुर्ती जाय म्हणून ना ह्या वर्सा फेस्त ब्रेस्तार येता जाल्ल्यान आमकां 25 दिसांची तयारी मेळटा अद्वेंतचो काळ आमच्या व्हडल्या फेस्ताच्या की चड म्हत्वाचो म्हूण आमी समजोवचें आनी त्या खातीर आज मीस आमी भेटयत आसतना
आद्वेंताची मीस म्हणजे वचपां आनी प्रार्थना आमी घेता आनी आद्वेंत काळाच्या स्पिरितान आज महिमा देवाक आमी गायना ह्या वरवीं देवाक खंयच्याच रितीन अन्याय जाता या अकमान जाता या आमकां कांय नश्ट जाता म्हण चिंतचें नाका पवी सभेक आमी काल जावन चल्ल्यार ताचें एक वर्तें बेसांव दुसरें ना सामवेलीन सवलाक सांगिल्लें ओबिडियन्स इज बेटर देन सॅक्रिफायस विधेय जावचें बलिदाना प्रास चड पुण्या बरीत ह्या स्पिरितान आद्वेंताच्या पयल्या आयताराची देवस्तुती आमी चलोवया आयच्या संभ्रमांत मिसाचें बलिदान खंडी जावन भोव पयलें आनी हें बलिदान भेटोवच्याक आमच्या मदें आसात बाप विल्यम डिसोजा आमचे मदें 2 वर्सांभर धार्मीक याजकी मनियारी सेवा दिल्लो तसलो आमकां मोगासो ताका आमचे समेस्तांच्या नवी हांव स्वागत करतां तांचे सवे आमच्या आशा दिपा कार्मेलीत कॉवेंताचे सुपिरियर आनी सहाय्यक याजक आमच्या मदें आसा जेराल्ड डिसोजा आनी आपल्याचें नांव विसरलो ताकाय हांव स्वागत म्हणटा आमी दोगी फिरगेजेचे याजक आमी तेगी जाण हांव आसा फादर दिपक फादर लॅरी दुसरा भेटवणी करतले ह्या कॉम्फ्रीच्या फेस्ता दिसा तुमकां कळीत आसा आनी उपरांत पिल्ली तुमकां समजयतलो कॉम्प्र म्हळ्यार कितें म्हणलें आमचें भाऊ बांदवपण आमी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या आश्रयकाल आसा आदवेवेचीं भुरगीं बाळां आमी एकामेका संबंद आसाच त्या शिवाय भावार्थोचो संबंद जेजून म्हणलें कोण म्हजी आवय कोण म्हजी बापय कोण म्हजे भाऊ भयणी कोण देवाची खुशी करता ती म्हजी भाऊ भयणी म्हजी आवय इत्यादी त्या स्पिरितान ता निमाणें आमी समेस्तां बसत आमी मागया हांगासर पंगड नात हांगासर दुस्मान नात हांगासर प्रतिस्पर्धी नात आमी सक्कडी एका कुटुंबाचे देवाची भुरगीं एकामेका भाव आनी भयणी तो स्पिरीट आज एवकारिस्तांतय आनी एवकारिस्ता बोवारी रुता जावचो आसा तो आमी भरपूर मापान आपणावया निमाणें या 2 विशयां खातीर आमी मागचें ना 3 विशयां खातीर एक आमच्या मदीं थोडे जण अस्वस्थ जावन अस्पतालेंत आसात थोड्या बाबतींत तुमकां माहिती मेळ्ळ्या थोड्यांची नवी माहिती आमकां जायल्या तांच्या पासून बुकडा स्टोऱ्यां पयलें विन्सेंट पायस कुस्सावाडी असो पती अपोलिन डिसोज असो पडून तुंबे आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसा आनी एकलो अनिल सतीश फेर्नांडीस विना ज्योती फेर्नांडीस असो पती सान पेद्रो वाडो हो फादर मुल्ला आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसा आनी केविन डिसोजा केअर ऑफ एलिझा मतायस हाच्या बाबतींत म्हाका जाय म्हणून आमकां विनंती आयल्या ताचे सुमार हेर कोणी पिडेस आसा जाल्यार समस्या सरकारी आसा जाल्यार ताच्या पासून मागचो आमचो कायदो आनी एक विशय आमची नवळी गुवळी परिशद या रुपी जायत आसा निमाणे हंताक आमी पावल्या गवळी परिशद देवाचेंच एक देणें तशें आमी समजूंक जाय आमी विसचे ते मुखेली देवान विसलेले म्हण आमी जाणा जावंक जाय देखून देवाच्या कुशेकाल ही सगळी प्रक्रिया चालू आसा येदोळ पर्यंत यशस्वी जाल्यात आनी माणे हंताक आमी पावता आसतना कितें बाकी आसा तें देवाक मानवच्या रितीन आनी पवित्रत्म्यान आमकां दिवच्या उजवाडान आमी कार्यगत करूंक पेसाडया तुमकां समेस्तांक परत्यान हांव भोव बेसांवां बरीत कॉम्प्रिसो आयतार मागता भुरगीं आसा जाल्यार तांणी मुखार बसोंक जागो दिया आमची भुरगीं सडावत आलतार म्हणजे वेदी सबक जावन आसा देखून ते बायल्यान जमो जाल्यांत पूण तांकां बसच्याक हांगासर जागो अमानात केला भायर जाय पुरतो जागो आसा कदलां खाली खाली दिसतात भोवशा लोक आनीक येवंक आसा म्हण चिंता पूण आमी गळाय करची नाका वेळार आमचें मिसाचें बलिदान आराम करून पुरशांव चलोवन देवाचें बेसांव जोडून संतोशान घरा पाटी वचूया देव बरें करूं एक संगत विसरलो भाऊ बांदपण सायतार म्हणटा आसा आमी समेस्तनाच्या सगळ्या देवसत्यान क्रियाळ रितीन भाग घेवंक जाय आमची देवसती जिवाळ जावंक जाय आमचो समेस्तांचो ताळो तांतूं मेळोन आसूंक जाय उबें रावचें बसचें हात जोडचें नमस्कार करचें आनी इतर कितें हाव भाव आसात जस्ट म्हणटा आमी ते आमी संतोशान सगळ्या मनार उर्बेन उमेदीन करचें गायन मंडळी गितां सुरू करता आमी तांतूं ताळो मेळोवचो हांगासर कॅमेराचेर सगळें तुमकां पळोवंक मेळटलें
बूक उक्ते करूंक तुमची गरज ना, आमी उक्ते करची गरज ना. ती उतरां पळोवन आमचे तळे सांगता मेळोवया. केवळ गायन मंडळीन मात्र गायला पावना, आमच्या पसत आनी गावचें न्ही, आमी आमच्या पसत मागचें सुमेस्तांचो तळो वयर पावो जाय. जेजूच्या देवकाचा आमकां मोगान हाडच्या. जेजू बोळ्यांनी खालत्या काळजाच्या, कर काळजांची सारकी तुज्या. कष्टांत येयल्यांक तूं विशीव दिताय, वजन वावयतल्यांक लागीं आसाय. सौम्या तूं दैवीक देवाळ, देंवता काळजांत हांव कुरपे सोवाळ. कष्टांत येयल्यांक तूं विशेव दिताय, वजन वावयतल्यांक लागीं आसाय. Santosporit kalzan mandiran जमल्या. कीर्तनांनी सौम्या तुजी स्तुती गाता. कालते पौर्णी धन्या प्रणाम पिता, तुजे कृपेन वर्मोण पावता. संतोषपोरीत काळजान मंदिरान जमल्या. कीर्तनांनी सौम्या तुजी स्तुती गाता. कालते पौर्णी धन्या प्रणाम पिता, तुजे कृपेन वर्मोण परता. तुजे वेदी भोवती एकठांय जाल्या आमकां सामी आसोपून दिता. भक्तीन उर्बेन तुका आराधन करता. सर्व स्पोरा आमचेर घाल तुजे मेसा. संतोषपोरीत काळजान मंदिरान जमल्या. कीर्तनांनी सौम्या तुजी स्तुती गाता. कालते पौर्णी धन्या प्रणाम पिता, तुजे कृपेन वर्मोण परता. स्वादिक मोगतो तुजो मिळीत नासलोलो वैभव महिमा तुका फावो. भुरग्यांक तुज्या बाबतून प्रीत मोगाचो सदां सांबाळ आमकां आदिम कुमकेचो. संतोषपोरीत काळजान मंदिरान जमल्या. कीर्तनांनी सौम्या तुजी स्तुती गाता. कालते पौर्णी धन्या प्रणाम पिता, तुजे कृपेन वर्मोण परता.
पोवती एकठांय जाल्या आमकां सामी आसोपून दिता भक्ती उर्बे तुका आराधन करता सर्वेस पोरा आमचेर घाल तुजे बेसा संतोष बोरीत काळजान मंदिरान जमल्या कीर्तनांनी सोम्या तुजी स्तुती गाता कल्पेपोणी धन्या प्रणाम अर्पिता तुजे कृपेन बरमण परता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो आमी फिरगस घरांनी एक कुटुंब जावन एवकारिस्तांतल्या जेजुते आमचो बाबात परगट उसाचो पवित्र दीस देवान मनशाकुलाच्या सडवणे खातीर आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता काणीस जावन अर्पिलो देव मनीस जाल्ल्या जेजून तशेंच मांस आनी रगत आमकां आत्मी काण आनी पिवान जावन दिले जेजूचे मांस आनी रगत आमी हर एक आमिसाच्या बलिदाना वेळी आमचे आत्मी काण जावन सेवतांव जेजूचे मांस आनी रगत आमी सेवलेल्या वरवीं आमी बापाक लागशिल्लीं जातांव तशेंच आमच्या पेल्या सवे भावबंदपणान जियोंक शकतांव देखूनच आयची देवस्तुती क्रिस्ताच्या येण्याक आमी जगती तयाराय करया म्हणल्या संदेशा काल क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयतराची देवस्तुती संभ्रमतांव आज जेजूक एवकारिस्ता रुपार आमच्या ह्या परिसरांत हेर धर्माच्या भाव भयणी समकार परगट मानकन आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवच्याक एक अवकाश विविध धर्माची वस्ती करच्या ह्या आमच्या गांवांत एकामेकाक गौरवान मोगान भावबंदपणान जियोंक एवकारिस्तांचो जेजू क्रिस्त पेरान दिवन दी आमच्या ह्या कसोवे फिरगस कुटुंबाच्या एकवटा खातीर वावुरच्याक आमचे मन आनी काळीज उदार करूंक स्वाद पयस करून एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक अशे भावबंदपणाच्या स्पिरितान जियोंक गरजेची कृपा ह्या मिसाच्या वेळा आमी मागया मोगाच्या भावांनी बहिणीनो भावबंदवपणाच्या बरवश्यान जिवन जाकायची देवस्तुती आमकां उलो दित आसतना प्रत्येक जावणो अद्वेंताच्या काळाचो पयलो आयतार आमी संभ्रमता जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची थायर आमी करता आसतना अद्वेंताच्या काळार फावो ती थायर आमी करया आत्मीक रितीन जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करच्याक आनी जेजू क्रिस्ताची कृपा आमी जोड घेवच्याक प्रत्येक जण आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया ह्या पवित्र बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसन आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थया सर्व पदवेदार देवा तुवें बसयलेल्या सोडवणदाराक बऱ्या करण्याचो दिवटो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचे काळजांत सदांच सांगी दवर
अशें ताच्या सांगाता सर्गींच्या राजान सस्नाचें सूख पळोवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. इजया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं आमोजाच्या पुता इजायान देखलें दृश्य. अंतीम दिसांनी अशें घडटलें. सुरेस्वराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वळोन येतलीं. जायत्यो परजो ताचेशी येवन म्हणटल्यो, येया सुरेस्वराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोनांतावन धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुसलेमांतावन सुरेस्वराचें उतार. राष्ट्रा मदें तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो. ती आपल्यो तालवारी मोडून नांगर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तालवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या ये सुरेस्वराच्या उजवाडान आमी चलुया. देवाचें उतर हें. तुझ्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोषलो. मजबूतानी अकन बांदावळी उबान बांदला आमचे जेरुसलेम. थंयसर चडून येतात कोळयो वय सर्वेस्पराच्यो कोळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोषलो. सगळ्या म्हज्या भावा भयणी आनी मित्रां पासून शांती तुका म्हणून हांव मागतां. सर्वेस्परांचो देव हांगा बिडार करना सदेकू तुका नंदन जावं म्हणून हांव प्रार्थितां. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोषलो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोषलो.
सांपावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कसले वेलगडयेक आमी पावल्या म्हण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतले उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना आसलें ताजें प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजाकावाच्या न्हेसया. आमचे साल चमकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जाणांक सहजले जावन आसूं. पोटार्थपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बासकळपण, झगडीं वा मसर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचें झुजाकावाच कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक ददोशी करची चिंता ह्या फुडां सण सोडा. देवाचें उतर हें. Tutti ca cultam candacăi, serve spora, ani dojen am ti, sădvoncă. Aleluia, 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 aleluia. Serve sportum ce soveasu, Mateva permane Gesù Cristo ci supporta. जेजू आपल्या शिसांक अशें सांगा लागलो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. जशें बुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न कन्न दितालो, आनी बुर्तुगोल येवन ते सकट वाळून वसासर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारी घडतलें. तेदवा शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्यार दळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडटले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणांत. उगडासलो वरा सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडटो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचे उतर हे. क्रिस्तांतय मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो,
लेडविनेंट अर्नेस्ट अंटलाटीक जाग्याची नवी सोदना करच्या खातीर ताच्या 20 आनी 9 जनसंघात्याक घेवन तो पयन प्रारंभ करता. एलिफंट म्हणल्यार कुद्रू लागीं आयसाच्या त्या गुड्यांत हे सगळी सांपडटात. जाल्यार हो लेडविनेंट दैर सांडिनासतना ताच्या 5 संघात्याक घेवन एक ल्हानशी बोट तयार करून कुमोक सोदून वेतात. लागीं 1000 किलोमिटर पयन केल्या उपरांत ते एका सुवातेक येवन पावतात आनी थंयसर वडयेक तारून तयार करून ताच्या उरिल्ल्या सांगात्यांक फाटीं आपण हाडच्याक ते पयन प्रारंभ करतात. पूण प्रतिकूल परिस्थितीक लागून तांचें पयन तें निर्फळ जाता. पूण 4थ्या प्रयत्नांत तांणी केल्लें तें प्रयत्न यशस्वी जावंक पावता. पूण अचानक म्हणले बरी ताचे सगळी संगाती 29 5 सोडल्यार 20 कितले 24 सगळी 24 लेडविनेंटा खातीर राखून रावल्ले. त्या आयसाच्या गुड्यार मेळच्या सील आनी पेंग्वीन सुकण्यांक खावन ते जिवनाचे लांब 4 म्हयने लेडविनेंट परत येतलो म्हणलो बरवसो तांकां आसलो. आपणाक व्हरतलो तो फाटीं आपण व्हरतलो म्हणलो बरवसो तांकां आसलो आनी त्याच बरवशान ते आसले. सगळी वांचून व्हरले लेडविनेंटान तांकां सगळ्यांकी फाटीं सुवातेक आपण व्हेल्ले. आयची देवस्तुती भाव बंदावपणाच्या बरवशान जिवंक उलो दिवचें. हाचे पयलें वाचप आमी आयकलें इसाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें उबार दोंगराच्या विशयांत उल्लेख थंयसर केला. फालेस्तिनाचो लोक उबार दोंगरार देवाक आराधन करच्याक थंयसर वेतालो. देव सर्गार आसा, उबार दोंगर सर्गाक चड लागीं आसा. उबार दोंगरार देवाचें हजारपण आसा म्हणली तांची पातयेनी जावन आसलें आनी ह्या पातयेन उबार दोंगरार देवाक आराधन करच्याक लोक वेतालो. इसाया प्रवाद्याक दिल्ल्या त्या दर्शनांत एक उबार दोंगराचें दर्शन ताका दिल्लें. उबार दोंगरार भोव पवित्र तेंपलाचें तें दर्शन आनी हें तेंपल चराय कुशीनी दिसचें. चराय कुशीचो लोक जुदेव आनी जुदेव न्ही आसलो लोक ह्या तेंपला कुशीन सोमकोवचें त्या दर्शनांत इसाया प्रवादी पळयता. हातून दिल्ली ती शिकोवणी इतलीच इसाया प्रवाद्याक. इस्रायल प्रजेचें चिंतप आसलें आपूण विंचलेली प्रजा देवाची विस्मिता तांणी पळयल्ली आनी ती नियाळून देव आमकां मात्र बाचावी दितलो म्हणल्या एका स्वप्नांत ती आशिल्लें. आनी अशें आसतनाक इसाया प्रवाद्याक दिल्लें तें दर्शन देव केवल इस्रायल प्रजेक मात्र न्ही हर एकल्याक बाचावी दितलो, हर एकल्याक सुटका दितलो म्हणलें दर्शन. ह्या दर्शना मुखांतर देवान इस्रायल प्रजेचें चिंताप बदलूंच्याक इसाया प्रवादीक कळीत करचें. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हर एकल्याक बाचावी लाभता तें खरें. पूण ती बाचावी जोडीचे तर जाल्यार आमी कितें करूंक जाय ह्या विशयांत सांग पावलो शिकोवन दिता. पवित्र पुस्तकांत काळोख म्हळ्यार पातक, उजवाड म्हळ्यार क्रिस्त वा खुरपा. जो कोण बाचावी जोडूंक आशेता ताणें पातकाक वा काळोखाक पाट करून उजवाडा कुशीन सोमकोवंक जाय. म्हणजे क्रिस्ताक नेसूंक जाय वा क्रिस्ताची कृपा ताणें जोड घेवंक जाय. केवल संवसारी संगतींक आमी लक्ष मात्र दिता तर जाल्यार आत्मीक रितीन सोम्याच्या येण्याक तयार करच्याक आमकां साध्य जावचें ना म्हणलें चिंताप वा स्पश्टीकरण सांग पावलो ह्या पत्रांत रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत कळीत करता. हाच्या शुभ वार्तेंत सामातवाच्या वांजेलांत हर एक दीस आनी हर एक घडी सोम्याच्या येण्याक राखून रावच्याक उलो दिवचें आमी आयकोवेत. क्रिस्त आमचो सोडवणदार, आमकां सुटका दिवचो, आमकां सोडवण दिवचो. देवाच्या त्या बसवण्या प्रकार प्रवाद्यांच्या त्या उतरा प्रकार तें जारी करता. क्रिस्ताचें येणें हर एका वर्सा उगडासाक हाडून ताच्या येण्याक राखून रावच्याक पवित्र सभेन उलो दिवचो. आनी जेजू क्रिस्ताचें येणें अद्वेंत म्हळ्यार कळीत आसा जावं पुरो. अद्वेंत म्हळ्यार येवचें म्हण अर्थ वा येणें, येवचें वा येणें. आनी जेजू क्रिस्ताचें येणें हर एकल्याच्या व्यक्तीच्या जिवितांत 4 हंतांनी जाता. पयलें हंत आमकां कळीत आसा जेजून मनशा रूप गेल्लें तें पयलें येणें. दुसरें येणें आफ्टर रिसिवींग द कम्युनियन म्हज्या काळजांत. तिसरें येणें म्हज्या मरणा वेळार. आनी चवथें येणें जेजूएक निती करता जावन. पयलें येणें जेजूचें मनशा रूप, दुसरें येणें जेजूचें म्हज्या काळजांत, तिसरें येणें म्हज्या मरणा वेळार आनी चवथें येणें जेजूएक निती करता जावन. आमकां 2 येणें रावत उडासा काडचें. एक जेजूचें मनशा रूप घेतलें येणें, दुसरें हांगासर हांव बरें करना जाल्यार तो म्हाका कश्ट दितलो म्हणलें एक चिंता आमचें तें आसा निती करता जावन. ही 2 येणी आमकां सडावत कळीत आसचें. सगळें मनशाकुळाची चरित्र आमी पळयली तर जाल्यार
मनीस ताच्या नेणारपणान पातकांत सांपडटा पूण असल्या पातकांत आणून निवारच्याक तो देवाक उलो मारता देखून देव मैजे मुखांत उपादेश जावं पुरो कायदे जावं पुरो रुली रेग्रो जावं पुरो नियमां जावं पुरो ते दिता पूण हे नियमां जावं पुरो रुली रेग्रो जावं पुरो मनशाक बदलूंक शकना देखून देव परत प्रवाद्या मुखांत नितीकर्ता मुखांत ह्या काणुनांक वा उपादेशांक विधेय जावच्याक उलो दिता जाल्यार हें उपकारा पडना मनीस ताच्या नेणारपणान जियेता मात्र न्ही रुली रेग्रो पाळच्याक असायक जाता रुली रेग्रो पाळच्याक असायक जाता देखून क्रमेन देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी मनीस जावन धाडलो गालातकारांक बरयल्लें पत्रांत स्पश्ट नेमलोलो काळ भरती जाताच ताणें आपल्या पुताक धाडलो नेमलोलो काळ भरती जाताच ताणें आपल्या पुताक धाडलो शुभवार्तेंत जेजू संवसाराच्या आखेरी विशांत उलयना म्हणलें स्पश्ट शेतांत आसलेल्या दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले दांत्यार दोळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदल्याक एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले संवसाराच्या अखेरीक जाल्लें तर जाल्यार दोगांयक वरीचें आसलें पूण एकल्याक मात्र व्हरचें संवसाराच्या अखेरी विशांत हांगासर जेजू उलयना देखून पुर्तुगालाची सर दिता नोये आनी ताचे कुटाम आनी विंचलेलो म्हण जाती बचाव जातात संवसाराचो अंत्य जावंक ना सामुहीक रितीन न्ही जाल्यार वैयक्तीक रितीन मनशाचें वा संवसाराचो अंत्य जाता आनी तें अंत्य जावचें आमच्या मरणाच्या काळार वा मरणाच्या वेळार त्या मनशाचें संवसाराक अंत्य ताणें मागचें पूण ती अनिश्चित घडी फूड करूंक मनीस कितें करता विमानार जावं पुरो पॅराचूट दवरतात पूण जाल्यार यशस्वी जायना सोड्या करंट गेल्यार वीज सकत गेल्यार इनवर्टर वा सोलार आमी दवरता पूण म्हज्या मरणाच्या अनिश्चित घडयेक कितें बदली आसा गी म्हणलें सवाल म्हज्या मरणाच्या अनिश्चित घडयेक डू आय हॅव एनी सबस्टिट्यूट अनिश्चित घडी बदलूंक कितें म्हणी आसा गी तें सवाल आमकां हरी एकल्यान 10 दडयां पैकी 5 दडयो तांणी तेल सर्तीक घेतिल्लें तयाराय उरल्या 5 दड्यांनी घेवंक ना अनिश्चित घडी तांकां कळीत जावंक ना कितें जायत म्हूण पूण थोड्यांनी तयाराय केली पूण म्हजी घडी खंयची ती हांवें राखून रावंक जाय तें बरवशान तेंच जेजून दिवचो तो उलो म्हज्या अनिश्चित घडयेक हांवें बरवशान राखूंक जाय आनी तो बरवसो जेजू क्रिस्त म्हाका दिता ही पातेनी म्हजी आनी तुमची जावंक जाय बिस्पू फुलटांचे शीन तरणाटो ह्या जाग जावन आसतना ताच्या जिवितांत जाल्लें एक घडी तो एका बुकांत अशें पिंतरायता ताका एका फिरगजेक विगार जावन नेमाक करतात आनी एका दोनपारां हो ह्या जाग विगार बिस्पू फुलटांचे शीन कुमसाराक बसता आनी कुमसाराक बसले कडेन एकली स्त्री येवन ताच्या मुखार दिंब्यांनी पडटा आनी सांगता फादर हांव कुमसार जावंक येवंक ना बगार त्या एका म्हातारी स्त्रियेक म्हज्या आवयक लागून हांव हांगासर आयल्या सदां न्ही ती म्हाका कुमसाराक वचूंक वत्ताय करता बोळ करता देखून हांव हांगासर केवळ तुमच्या मुखार 5 मिनटां दिंबी घालता आनी उपरांत हांव चलतां म्हाका एक अवकाश करून दिया म्हणून आनी ह्या जाक तिका विचारता कुमसारा भायर तिका विचारता तुजें नांव कितें अगाता म्हणटा ती अगाता म्हळ्यार बरें वा उदार म्हणून ह्या जाक सांगता आसतना ती स्त्री सांगता हांव बरी स्त्री न्ही हांव वायट स्त्री जैलांत हांव म्हाका सुटका मेळिल्ली मात्र जैलांत हांव आसतना तुमी पातयेवच्या ह्या देवा कडेन हांवें मागिल्लें म्हाका सुटका मेळच्या पासत हांवें मागिल्लें पूण तो देव म्हज्या मागण्या आयकना जालो काणदांपुणो घसरवलो जावं पुरो म्हज्या मागण्याक ताणें परवास केली ना उपरांत हांवें सैताना कडेन मागलें जर म्हाका ह्या जैलांत हांव सुटका दिशी जाल्यार आशिर्वादीत केलें 9 कुमगार हांव दुरुपयोग करता म्हण हांवें मागलें 8 दिसां भितर म्हाका सुटका लाभली हाका तूं कितें म्हणटाय म्हूण ह्या जागाक ती स्त्री विचारता आनी ह्या जाग तिका जाप दिता सैतानान तुका सुटका दिली म्हूण तूं पातयेताय जावं पुरो पूण तुजो अमार ओत्मो ताणें स्विकार केला सैतानान तुका सुटका दिली म्हूण तूं पातयेताय जावं पुरो पूण तुजो अमार ओत्मो ताणें स्विकार केला जाल्यार तूं संपूर्ण निर्फळ जावंक नाय आज हांगासर कुमसाराक म्हूण तूं आयल्याय तर जाल्यार तुज्या आवयक लागून म्हळ्यार तुका आवयचेर मोग आसा म्हण जालें जर कोणाचें इल्लो मोग आसा तर जाल्यार ती कोणी निर्फळ जायनान देखून जाल्लें सगळें पाड सोंपण म्हूण चिंत थोडो वेळ मागणें कर देव तुका बक्षितलो म्हूण ह्या जाग सांगता आसतना ह्या जागाचें हरिकथें रामायण आयकोचें न्हय म्हूण तिसरी उठून चलतच रावता इगर्जेच्या भायर ते वेता आनी ह्या जागे तेन्ना सांगता तूं परत येतली तें खंडीत हांव हांगासर तूं येता म्हणसर राखून रावता तूं परत येतली तें खंडीत तूं येता म्हणसर हांव हांगासर रावता आनी कुमसाराक आयिल्ल्या त्या लोकां कडेन एक प्रत्येक इराद्या पासून तो मागोवंक विनंती केली सांज जावन आयली रात जावंक जाली मिरण्याम आयलो इगर्जेचें दार दमच्याक म्हूण तो आयतो जालो आनी तेन्ना सोलसो आवाज आयकता ह्या जागाक
ती स्त्री परत याजा मक्का मुखार दिंब्यांनी सरपडटा, जोरान ती रडटा, गळगळ्यान ती रडटा. सगळी पातकां ती सांगता तिच्या जिवितान जाल्लें, कित्याक ती जैलाक गेल्ली आनी जैलान तिणें कितें केल्लें, 8 कुमगार तिणें दुरुपयोग केल्ले दोळूस, 9 कुमगार तिणें दुरुपयोग करूंक आसलो. सैतानाक बसावणी केल्ल्या प्रकार येवकारिस्ताक तिणें इन्कार केल्यार तोच येवकारिस्त तिका बरवसो दिवंक शकता. येवकारिस्ताक तिणें इन्कार केल्यार तोच येवकारिस्त तिका बरवसो दिवंक शकता. बरवसो म्हळ्यार कितें जाल्यार देवाच्या बसावणे ती म्हजी संपूर्ण पातयेनी. म्हज्या जिवितान कितेंय करता तर जाल्यार बरें वा वायट तें देवाच्या योजना प्रकार म्हण तिरपातयोंचे तसो जावन आसा बरवसो. हर एकल्याच्या जिवितांत बरवसो जावन आसा बुन्यादी. एकलो जाणारी सांगता, पोटाक खाण नासतना थोडे दीस जियोव येतकें, उदक नासतना 3 दीस म्हणून जियोव येतकें, वारें नासतना 3 मिनटां पूण जियोव येतकें, पूण बरवसो नासतना 1 घडी जियोंक जायना. वॉट इज द अल्टिमेट? इफ वी लूज होप, जीव घातच. बरवसो नासतना आमी जियोंक जायना आनी आमचें जिवीत नासाच्या कुशीन सोमकोवचें. बरवसो नासतना आमचें जिवीत निर्फळ, नासाच्या कुशीन सोमकोवचें तें जिवीत. देखून जेजू क्रिस्त ती आमची पातयेनी जावंक जाय. मनशां थंय आमी बरवसो दवरिना जावं पुरो. आयचो थीम वा आयचो संदेश भाव बंदवपणान जिवोवच्याक दिल्लो. भाव बंदवपणाचो तो बरवसो आमकां कोणाय कुटुंबांत कोणाय कडेन इल्लें झगडें आसा तर जाल्यार वा माणा बैद वा माणस्ताप आसा तर जाल्यार आमी उलयनासतना रावता जावं पुरो. वाड्यांत वा शेजार आमकां इल्लें बरें ना तर जाल्यार तांच्या कार्यक्रमाक वा तांच्या खंयच्याय प्रोग्रामाक वचनासतना रावता जावं पुरो. गेल्यारय तांकां तोंड दाखयनासतना आयलां म्हूण कळच्या खातीर फाटल्यान बसून तशेंच फाटल्या बागल्यांत वेतां जावं पुरो. पूण ह्या इगर्जे भितर म्हजो शेजारी आसा, हांवूय आसा. कोणाक म्हण हांगा रिजर्व केला गी जागो ना. सगळीं आमी एकच, दुस्मानी एक, हांवूय एक. तें भाव बांदवपण येवकारिस्त आमकां लागीं हाडचें. इगर्जे भितर हांव दादलो, हांव स्त्री, हो जागो भुरग्यांक, हो जागो म्हाका, हो जागो ताका रिजर्व केल्लो अमानत करून दवरलो, हो जागो अमानत करून दवरलो ना. हो दुस्मानाक म्हूण दवरलो वा म्हजो कोण दुस्मान म्हूण हांव चिंता ताका म्हूण दवरलो ना. आमी सगळीं इगर्जे भितर एकच. कोणाकी हांगासर जागो म्हूण अमानत करूंक ना. येवकारिस्त आमकां सगळ्यांक लागीं हाडटा. त्या येवकारिस्तांत आमचें जिवीत आमी केंद्रीकृत करचें तें गरजेचें. 1992 इस्वेंत अर्जेंटिनान जाल्लें तें घडीत देवादीन पाप साहेब तो तेंचो आर्च बिस्पो जावन आसलो त्या वेळच्या काळार. कॉर्पोरल जावं पुरो, तुमी हांगासर तुवालो आमी खालसे वयर दवरते, कॉर्पोरल तुवालो जावं पुरो तो सोडयतात आनी ताचे उपरांत कुमगार आशिर्वादीत करचें. आनी तदाळ एक रिवाज आसली, ताबेर्नाकलाच्या बगलेक एक उदकाचें आयदान दवरचें आसलें आनी खंयचो एक कुमगार पडटा तर जाल्यार तो कुमगार व्हरून त्या आयदानांत घालचें. नातर जाल्यार कॉर्पोरल तुवाल्याचेर खाली आशिर्वादीत केलो कुमगार पडटा तर जाल्यार तो त्या आयदानांत व्हरून घालचें. 1992 इस्वेंत अर्जेंटिनान जाल्लें तें घडीत असले उंड्याचे कुडके, कितें आशिर्वादीत केल्ले उंड्याचे कुडके त्या आयदानांत घालता आसतना तें उदक एक दीस तांबड्या रंगान बदलता. परत 1996 इस्वेंत आशिर्वादीत केल्लो तो उंडो सकयल पडिल्लो आनी तो व्हरून उंडो त्या आयदानान घाल्लो. हप्त्या भितर तें उदक रगत जाता. मेडिकल रिपोर्टाक तें धाडटात आनी तातूंत स्पश्ट जाता तें जेजूचें रगत, तें जेजूचें ब्लड ग्रूप. 2006 इस्वेंत एकली धार्मीक भयण लोकांक मिसा वेळार लोकांक कुमगार वांटता आसतना एका सिबोरियमांत कुमगारांत रगत वाळचें ती पळयता आनी तक्षण याजाकाक व्हरून दिता. याजाक तें रगत कलेक्ट करून टेस्टाक मेडिकल रिपोर्टाक धाडटा आसतना परत कळीत जाता तें रगत जेजूच्या ग्रुपाचें, जेजूचें ब्लड ग्रूप म्हणून. दोनायकी त्या ग्रुपाक त्या दाळ जाल्लें तें घडीत आनी 2000 इस्वेंत जाल्ले घडीत दोनायकी एकामेका ताळ पडून सुरू जाता. येवकारिस्तांत जेजूचें हाजारपण आसा आनी तें आमी तिरपात येवचें. पूण हांव पात येता जाल्यार मात्र जेजूचें हाजारपण हांव भोगूंक शकतलो. हांव पात येना तर जाल्यार खंडी जावन जेजूचें हाजारपण म्हाका येवकारिस्तांत मेळचें ना. केवल एक गोवाचो ती बाकरी वा उंडो केल्ले बरी जाय तितल्यान सोडल्यार जर त्या येवकारिस्तांत केवल वेलाकण्णूर वचून मात्र जेजूचें हाजारपण आसा म्हूण चिंतचें न्ही. सेम उंडो हांगासर आसचो आनी थंयसर त्या उंड्यांत जेजूचें हाजारपण हांव चिंता तर जाल्यार जेजूचें हाजारपण म्हाका मेळटलें, म्हज्या जिवितांत विजमिसां जातली, म्हज्या जिवितांत आजापां जातली आनी त्याच जेजू तें आमचो भावार्थ आमी थीर करया. येवकारिस्तांतलो जेजू जावं दी म्हजो बरवसो, येवकारिस्तांतलो जेजू जावं दी म्हाका आदार दिवचो, येवकारिस्तांतलो जेजू जावं दी आमा समेस्तांक एक करचो. त्याच जेजू क्रिस्ताची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आमेन. उबे रावया.
बवर्तची उसारनेमी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा. दिसता आनी ना दिसता सगळ वस्तून सरसणार आनी एका सोम्या देवाचो एकलो सपूत तो सर्व काळादी बापा तावन सल्मला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड कर्या देवा तावन उजसल्लो करो देव. तो देवा तावन सल्मला ताका रसोंकणा. बापाच्या सुसैम बासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासत आनी आमच्या चडवणे पासत सर्गात तावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं अंकुवार मरयेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाता काल ताका कुरसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मिल्ल्यांचे मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटके शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा. पातकांच्या बक्षना खातीर एक पविस्तान आसा म्हूण म्हणटा आनी मिल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. जें कितें बवर्तान तुमी मागतात तें सगळें बाप तुमकां दिता म्हणल्यार जेसूच्या उतरांचेर पातीनी दवरून सर्व आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापाक भेटोवन दिवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, अख्ख्या संवसारार विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी एवकरिस्तांत खरो विश्वास दवरून एवकरिस्तांतल्या जेजूक खरेपणी साक्ष दिवंक जाय असली कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. सबार जातीकातीच्या लोकांनी जियोच्या आमच्या भारत देशाच्या मुखेल्यांनी आपणाच्या हातांत असो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थपणी गळसूंक जाय असलें बरें मन तांकां लाभय म्हूण लालेवन मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगत येतावन परगांवान तशेंच हेर जाग्यांनी वावर करच्या सुमेस्त आमच्या फिरगस घरांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांणी करच्या वावरान तांकां तृप्ती आनी ददोसकाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या एकठार असो आनी भावबांदपण असो दीस आचरण करतना आमचे सगळें पिरगस कुटुंब एकवटीत पिरगस कुटुंब जावन रुपीत करूंक आमकां तुज्या पवित्रत्म्याच्या बळान भर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या समाजेन तशेंच शेजारा जियोवच्या सर्व अक्रिस्तांव भाव भयणीचेर तुजें बेसांव घाल. आमी सर्वांनी एकामेकाक गौरव दिवन समाजेन माया मोगान आनी शांती समाधानान जियोवंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एवकरिस्तांतल्या जेजू तें शेळेपण दाखोवच्या आनी एवकरिस्तां तें विस्वास सांडून जियोवच्या आमच्या भाव भयणींनी तुज्या पुताचो अगणित मोग अनुभव करन तुजें तें पाटी येशें कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या तेगा पिडिस्त भावांचो आमी उगडास काडया. अनिल सतीश फर्नांडीस, विन्सेंट पायस आनी केविन डिसोजा. सोमे जेजू ताच्या स्पर्शान तांकां गूण करून दी आनी ताच्या पिडे वरवीं दुखेस्त जाल्यार ताच्या कुटुंबाक बुजवण दिवन दी. वेगळे परतोळे आमच्या मितंप्यां आमच्या सवयुक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायवंतांचो पिडेस्तांचो उडास आमी काडया. परगांवांत आनी इतर जाग्यांनी वावर करनासच्या आमच्या कुटुंबाच्या सण्यांचो उडास आमी काडया. आमच्या युवा जनां पासत भुरग्यां पासत आमी मागया. प्रत्येक जाण आतां उलय केल्ले ते एक जण तांकां बरी भलायकी फावो जावन दी. देव तांकां आपडोवन दी. तांच्या पिडेतावन तांकां मुक्त फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. मगळा सर्गींच्या बापा आमी तुजे समोर दवरली सर्व आमचे मागणेतून दयेन माणून घे. येवकरिस्ता मुखांत्र तूं आमचें आत्मीक पोशण तूं करताय. आमी सर्वांनी त्या पोशणा खाल जिवन आसतना भाव बंदावपणान जिवच्याक
तुजींस भुरगीं म्हणले चिंताप आमचे ते आमी रुता करच्या पवित्रत्म्याच्या मजतीन आमा सर्वांक तुम पर सोचयत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सांगूंक विसरलो आज भारतीय पवित्र सभा कम्युनियो इंडिया ह्या नांवाचें आचरण करता. सगळे भारतांतली पवित्र सभा 100 दियेसीजी हजारांनी फिरगजो आनी तशेंच खबर आसना कितलो करोड क्रिस्तांव आसात ते आमी भाव भयणी थोडे ग्रेस्त आसात थोडे दुबळे आसात पूण आमी समेस्तांनी आमचे संपन्नमळां एकामेकांक वांटून घेवन आमची पवित्र सभा रुथा करूंक आसा म्हणलो संदेश ह्या संभ्रमांत आटापून आसा. तुमचें उदार दान ह्या उद्देशा खातीर जावन आसा. भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणिको घेवन आयल्या गोवा मुंडो दाकारो सोपून दिता आमकां सबर पिता
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गेंच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपण दिता. तीन तोंड दायेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजे करी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचे वरवीं सासणाचें सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीण वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सासणाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सस्तेक तारणाचें दार आमकां वगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. जय जय उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा कोरस तुम पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन अस्तंत पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक काश परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी मागणी करता तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यान ती तेणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परेन जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासूत ते वारोवतले. हे म्हज्या वगडासाक करात.
बावर तसो गुट परगटुया बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीतपणार जिवनपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसां देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भरून आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटिल्लें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव बागेवन आंकवा मोरयेच्या तुज्या बागेवन दमनतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या सकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे पोटचे संगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्तां ददोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदण आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा म्हूण दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन गावुया
सर्वेस परासोर वाईटांतले आमकां निवारदाय करून जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गींच्या बागणी आमच्या सोडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरवशाण त्रेकतिलांक आमकां तुझ्या उदार का कुळतीन सोर पातकांतले सुटे आनी सर्व कांतांतले वाठय समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्ताच्या सस्ताक समेची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली
वयताय मुझे संगी तू बसताय सर्गींचे कान मोचे जाता वाग मोचे गेदे वर्ते तुझे संगी एक जावचे जिणेन म्हाका ती वळगटा Drepta soglia ho, se già tu ca Masară ta-ți da, poți dai maca Tu-ți renghite zilie, maca la ta somia Tu-ți ai maca Drepta soglia ho, प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविता जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तूमध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळटलेल्या दिन्यांक लब्धूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागतांव. तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचें नांवी. देखून बसात मिसाचे इरादे वचूंक हांव विसरलो. आज सकाळींच्या मिसाक म्हणून आयिल्ले ते पूण आतां सकाळीं मीस नातल्ल्यान ह्या मिसा वेळार हांव वचतां. 5
अर्गामिसा आपापल्या जल्मा दिसा संदर्भी रिशल कोरेया फातिमा वडो आलिशा फर्नांडीस फातिमा वडो सेलिन डिसोजा फातिमा वडो लिली रोड्रिगेज सान पाऊल वडो डिऑन स्मिथ फर्नांडीस रुजा सायबीन वाडो ह्या 5 जाणांक आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा तांच्या आनी तांच्या कुटुंबाचे देवाचे आशिर्वादां मागता आनी एक अर्गामीस लग्नाच्या 25 वर्सां संदर्भी विक्टर मोनीस आनी मिलियन पिंटो फातिमा वाडो हांकांय आमचे सुभाशय आनी अभिनंदन उरली अर्गामिसा जुलियान पिंटो जिजुराय वाडो जॉयल मेंडोन्सा रोजा सायबीन वाडो फ्रांसीस विवी आनी कुटाम पवित कळीस वाडो आल्फ्रेड अरुण डिसोजा सान पेद्रो वाडो प्रितेश रोड्रिगस भगिवन कुरिस वाडो जॉन्सन आनी एडलिन डिसोजा बेल्तंगडी सिरिल लोबो सान फ्रांसिस सवेर वाडो रॉबर्ट मॉरस आनी कुटाम सान पेद्रो वाडो राजेश आनी मरिया मॉरस सान लॉरेस वाडो अश्वित आनी जिनिशा मॉरस दुखी सायबीन वाडो विन्सेंट सिक्वेरा आनी कुटाम दुखी सायबीन वाडो राफेल डिसोजा सान नंतोन वाडो सायमन गोन्साल्वीस सान जुजे वाडो जोसेफ अंद्रादे रोजा सायबीन वाडो जेराल्ड डिसोजा सान पाऊल वाडो ऑल्विन वेगस लुट्स वाडो सिसिलिया लोबो वेल्लंकनी वाडो पयल्यान तुमकां सर्वांक आज आमी सुरवातलेल्या क्रिस्त येण्याच्या कुरपेच्या काळाचे मागण्या बरी सुभाशय आयचो क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार भगवंतपणी सांबाळया क्रिस्त जयंती परबेक 4 हप्त्यांची अवस्था क्रिसमस ब्रेथ येता जाल्ल्यान 25 दिसांची अत्मीक तयारी सवकास आमकां लाभता चड उर्बेस मागणे देवाच्या उतराचो नियाळ विशेश जावन मोगा सेवेच्या करण्यांनी हो काळ सुफळ करुया ह्या संदर्भी आमी आजच्या सुनसच्या कोंपरेच्या आयताराचे हार्दिक आनी मैपाची सुभाशय तुमकां सर्वांक व्हडल्या फेस्ता संबंदी 3 संभ्रमां पैकी कोंपरीचो आयतार न्हय पयलो मगर आमच्या क्रिस्ती बावर्ताच्यान एकवटाच्या सार्वजनीक प्रदर्शनाचो अप्रूप आनी व्हरतो संदर्भ एवकरिस्त वर्तवता एक दिन वसनी एक उपकार आठवणी एक अर्गां भेटवणी आयच्या दिसा हे पवित्र बलिदान भेटयल्ल्या प्रधान येसाक बाप विल्यम डिसोजा असो तुमच्या समेस्तांच्या नेमी हांव उपकार बाबुडटां मिसाच्या आनी आमच्या कुंभरीच्या पुरशवाच्या अखेरेक आनीक कळवणी आसतली त्या वेळार सगळ्यांचो उपकार बाबुडचो अवकाश हांव घेतां आतां हे कळवणी संपलीस पवित्र सक्रामेंत प्रतिश्ठापन करता थोडो वेळ आराधन करता उपरांत पेटेन पुरुशां वर आमी बेतयल्या आमचो देव आनी रक्षक जावनसच्या एवकरिस्ता सोवें आनी ताच्या मुखल्यान चलची ही धार्मीक विधी भक्तेन ताच्या शिस्तेन सदां जमच्याक मांडवळ आसा ती वाद लॅरी तुमकां कळयतलो इगजेक फाटीं पावतस फिरगस कुटुंबाचें समर्पण आमी करतल्या आनी एवकरिस्त आशिर्वाद जोडटल्या त्या उपरांत समेस्तांक थंड पिवान वणटले आयच्या सगळ्या संभ्रमा खातीर तयाराय आनी प्रस्तूत कुमोक करतल्या सर्वांचो उपकार बाबुडटा ताची पट्टी उपरांत सांगता गेल्या आयतारा जमज जाल्ली काणीक 22,560 22,560 व्हडल्या फेस्ता संदर्भी हेर कार्यक्रमां मंगळारा सांजेर बेस्प म्हणजे फेस्ताची सुरवात 5:30 सावन 6:30 वरां पर्यंत इगजेन सांजेची मागणी आनी आशिर्वाद प्रधान याजक बाप अनिल रोशन लोबो निर्कान फिरगेजो विगार वाजबी कारणा खातीर पेंटेतावन संप्रदायीक वातींचो पुरशांव ह्या वर्सा करिना बुधवारा व्हडलें फेस्त ह्या बाबतीन एक सस्तीकरण व्हडल मिसाच्या सुरवेत दिलां देवसुताच्या दिश्टीन आमकां क्रिस्तवांक एकच व्हडलें फेस्त जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचें पास्काचें ह्या फेस्तांक कितले रंगळ वा आडंबराचे तरी ती धाकटी फेस्तां म्हणून आमी समजूंक जाय आनी एका फिरगजेक व्हडलें फेस्त म्हळ्यार देव मंदिराच्या समर्पणाचो वार्षिकोत्सव आमकां ही इगज देव मंदिर 1940 इस्वेच्या मे 7 तारखेर आशिर्वादान जाल्लें विविध कारणांक आनी संप्रदायाक लागून नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी ह्या म्हयन्यांनी फिरगजेची व्हडली फेस्तां आमी संभ्रमता व्हडल्या फेस्ता दिसा सकाळीं 6:30 वरार हांगासर इगजेक एक सादें मीस 9:30 वरार मानाच्या वाती वांटप आनी 10 वरार संभ्रमीक बलिदान ह्या बलिदानाक प्रधान यासाक जावन बाप नवीन पिंटो आमचो दिएसचो ज्युडिशियल विकर दिएसच्या गोवळीक आयोगाचो संयोजक येतलो संभ्रम मनोवळाची जबाबदारी घेतलेल्यांक आमी उपकार बाबुडटा आनी बरें मागता सैरा याजाकांक तशेंच लायकांक आमी मडेन तरगार हे मेल फंक्त जावया ह्या हप्त्याचें फेस्तां बुधवारा सान फ्रांसीस सवेर मिसांवाचो शेरोती आनी फेस्त 12 ताकतें फेस्त ब्रेस्तारा सान जुवांव दामासीन याजाक आनी दोतोर स्मरण शनवारा सान निकोलस सांता क्लॉस बिस्पू ताचें स्मरण काजाराच्यो कळवण्यो
पहिल्या वासची तिसरी चीट सुजित निकेल लसरादो पूत नेल्सन सिल्वेरियन लसरादो आणि सुनीता ॲपलिन लोबो इसो फातिमा वाडो आणि विल्मा बर्बोजा दो सिल्वेस्टर बर्बोजा आणि बेनेडिक्टा गामा हांची जयापुरा फ्रिगजेची चिकमंगळूर दियेसीज. आतां वासची दुसरी चीट जॉय जोसेफ क्रास्ता पूत मार्सेल क्रास्ता आणि लुसी क्रास्ता हांचो बज्जोडी फ्रिगजेसो आणि रिमा सिक्वेरा दू रायमंड सिक्वेरा आणि आयरीन सिक्वेरा हांची सांत आंतोन वाडो. तिसरी पहिली चीट आमी वाचची तिसरी पूण निजान पयली चीट नेल्सन मस्करेनस पूत रोनाल्ड मस्करेनस आणि सबरीन सिक्वेरा हांचो बेंदूर फ्रिगजेसो आणि स्टेफी आलिस अंद्रादे दू जॉर्ज अंद्रादे आणि जुलियाना अंद्रादे हांची रोजा सैबीन वाडो. ह्या लग्ना बाबतींत कसले अडखळ आसा जाल्यार पवी सभेच्या वडिलांक कळोवंक तुमकां कायदो आसा. फुडलीं कार्यक्रमां फाल्यां वर्साचो निमाणो म्हयनो डिसेंबर आरंभ जाता. ह्या म्हयन्याक पापाल इरादो असो आसा संघर्शाच्या वातावरणांत असलेल्या क्रिस्तांवांक पसत आमी मागा जाय. झुजाच्या वातावरणांत संपूर्ण असची क्रिस्तांवां विशेष करून मध्य पश्चिम राष्ट्रांनी शांती राजसंधान आनी बोरवशाचें बी जावच्या खातीर आमी मागया. डिसेंबरांत जुबले वर्स संपता. देशच्या कार्यक्रमांत डिसेंबराक थारायले 2 जुबले आसात. एक डिसेंबर 3 तारखेर बुधवारा विशेष सक्तीच्या भुरग्यांचो जुबल्यो. दियेसी अंतर व डिसेंबर 14 तारखेर आयतारा कॉर्डेल इगर्जेंत आचार जातात आनी तो भाग घेवंक खुशी आसच्यांनी आमकां बेगीन कळोवचें आनी उपरांत तुमकां कार्यक्रमाची माहिती दितले हांव. दुसरो जुबल्यो डिसेंबराच्या 14 तारखेर आयतारा बंधुत्व क्रिसमस अंतरधर्मी संवाद जुबल्यो. ह्या उद्देशी समालोचन करच्याक अंतरधर्मी आयोगाक उलो दिता. फाल्यां सोमारा 10:30 वरार बद्द्यार फादर एल पिंटो आस्पत्रेंत नवें एमर्जन्सी वॉर्ड स्कॅनिंग मशीन रिसेप्शन कावंटर आनी एक्सरे फेसिलिटी हाचें उक्तावण आशिर्वादान आसतलें. आमचो गुवळी बाप हजर आसतलो. त्या उपरांत थंयसर रक्तदान शिबीर आनी भलायकी शिबीर चलतलें. असो फायदो जोडात रक्तदान शिबिरांत भाग घेयात. येवचो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो सांजे 5 ते 6 वरां पर्यंत मीस आनी आराधन. हातूंत एवकरिस्ताच्या विशेष म्हणयाऱ्यांक आनी मागण्या पंगडेच्या संद्यांक आटो आसतलो. उपरांत म्हणजे 6 वरार शुक्राराच्या देवाचो असो तशेंच एवकरिस्तीक म्हणयारपण असो आमी विमर्शो करतले समेस्तांनी भाग घेवंक उलो दिता. येवच्या शनिवारा सांजे 7 वरार पेंटेंत वेल्लंकणी मायेचें नवें आसतलें. येवच्या आयतारा सान लॉरेस वाड्यागारांक सेवेचो आनी देवस्तुतेचो अवकाश. येवच्या आयतारा भुरग्यांक क्रिस्तांव शिक्षण आसतलें. आज नातल्लें तें भरती करच्याक म्हयन्याचो पयलो आयतार तरी भुरग्यांक क्रिस्तांव शिक्षण दवरलां कोणेय सुका न्हय. येवच्या आयतारा म्हत्वाची गजाल दुसऱ्या मिसा उपरांत नव्या गोवळीक परिशदेच्या हुद्देदारांची आर्थीक समितीची आयोगांच्या संयोजकाची वाराड्या प्रतिनिधीची चुनावण चलयतल्या. फाटल्या अवधेंत चुनावणे वेळी साक केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं प्रत्येक तरान चुनावण अधिकारींक. चुनावांत 792 म्हज्या लेखा प्रमाणे मत चलावण जालां. सरासरी 52% 52%. मडेंतेराक तितलें बरें फलितांश न्हय. अपुस्तलीक संघ संस्थेच्या हुद्देदारांची कारणांत अध्यक्षाच्या स्थानार विसलेल्यांची माहिती येवंक ना. दयाकन तुर्त करा. तशेंच फिरगेंतल्या गौरव सैन्यांची माहिती येदोळ लाभोंक ना. फुडल्या हुद्देदारां बाबतींत फाटल्या हप्त्यांनी विविध फोरम्स म्हणटात चिंतन मंथन चलिल्ली खबर आमकां मेळ्ळ्या. जाल्लें जावन गेलां. खंयच्याय स्वार्थी मोसरी हांकां ह्या कुस्त्या राजकीय इराद्यान कितेंय घडलां जाल्यार तें सगळें हांवें तुमचे लागीं उपकार मागचो. जेजूच्या पवित्र काळजा मुळी आमी दवरया. जेजूच्या पवित्र काळजा मुळी पांयां तळी आमी दवरया. तो आमचे काळजाची चिंतना भोगना परकिता आनी जोगती बंदोबस्त करता. पावलान स्पश्ट सांगलां ओके आस्तावन पवित्र आत्म्या लागीं मागूंक देरा. हे कोणायची सुचना आनी कितें प्रचार अपप्रचार कानान घेनाकात. आमचो पवित्र आत्मो सर्वांपरास बुद्वन सर्वांपरास बळवून ताचे मुखार कोणायचें कितेंय सिजना. हेर सांगती डिसेंबर 17 तारखेर आमी येवजिल्लो गार्डियन एंजल इस्कॉलाचो 125 वर्सांचो जुबल्यो कारणांतर पाटी घाली जाय पडला. फुडली तारीख आमी तुमकां कळयतले. सांतेरेजवाड्याचो रोनाल्ड मोनीस दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत क्रिस्तांव लग्नाचो नोंदणा अधिकारी
नोटरी फॉर क्रिश्चन मॅरेजेस जावन नेमाक जाला. फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन ताका अभिनंदन. YCM युवा संगम चॅम्पियनशीप आनी ICYM रंगमंच रनर्स अप आपणायल्ल्या युवजनांक अभिनंदन. नेजलूमच्या वावरांत कुमक्या दिल्ल्या सर्व युवजनांक स्वयंसेवकांक धन्यवाद. सिद्धकट्टे इगर्जेच्या नवीकरण वावराक दान दिल्ल्यांच्यो रशिदो आमकां पावीत केल्यात. आमच्या दप्तरांत तुमी घेयात. गोवळीक आयोगाचे अवधी संपच्या वक्ता संयोजक रिचर्ड मोरस आयोगाच्या सदनाचो विमर्शो करच्याक एक प्रश्नावळ सर कार्यदर्शीक मांडटलो. येवच्या आयतारा भितर जापी दिवंक विनंती करता. ह्यो तुमच्यो जापी फुडल्या आयोगांक उपकारा पडटल्यो. निमाणे नताला फेस्ता संबंदी थोडी सूचना व आदवेंत काळ सगळ्यांक कळीत आसचे प्रमाणे म्हाका मस्त कळीत आसा. तुर्तान पाशळ जावचो जायत्या राटवणीचो काळ दीस गेल्ले कळनान. कुमसा जायनासतना क्रिसमस आसचें नाका. निमाणे घडये राखा नाकात. पिडेसां प्रायसां कुमगार हाडटेल्यान घरांत वा वाड्यान मीस जाय तर बेगीन कळया. ह्या जुबले वर्सा अर्थभरीत बंधुत्व क्रिसमस आचरण करचें वाजबी आंतरधर्मी आयोगान उमेद घेवंक उलो दिता. म्हणजे संदेह कोण म्हणलें तुमकां कळीत आसतलें. कळीत ना जाल्यार हांव कळयतां. वाड्यावर आंतरधर्मी क्रिसमस आचरण करच्याक ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या आसपुस्तकांत सूचना दिल्यांत. गर्दनाचो गोठो अक्रिस्तवांक जोगतो संदेश दिवचो तसलो मातेव आनी लुकाच्या वांजेलांतावन प्रेरीत जाल्लो. माडेंतार पेंटेंत तशेंच वाड्यांनी रस्ते बगले करूंक सूचन आसा. हें घेवयेत. निमाणे बायबलोतून आमी 2 वर्सां आदीं मंगळ ज्योतीच्या सूचनाकाल आराम केल्लें. 50 वयर ल्हान व्हडांनी तातूंत भाग घेतिल्लो. आमी परत्यान आराम करयेत. दिसपट्टे 1, 2, 3 तुमच्या अवकाशा प्रमाणे बायबलाचे पोरण्या तेस्तामेंत जावयेत नवो तेस्तामेंत जावयेत अध्याय वाचूंक सुरू करा. व्हडल्या फेस्ता संदर्भी ICYM YCS खेळाचें स्टॉल आनी क्रिसमस संदर्भी कुस्वाराचें स्टॉल दवरतले. ताका पाठिंबो दियात. सडीत बैलो म्हणजे बैल्या कार्यक्रमाचो विवर ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा जप्प सेमिनरीचो वार्षिक दीस. ह्या हप्त्यांत शुक्रारा शनिवारा आयतारा मोडीपू सांजुजे वास पुनशताचें वार्षिक फेस्त आनी येवच्या आयतारा उर्वा पंपे सेमिनीच्या पुनशताचें फेस्त. आमी आतां सक्रामेंताच्या आराधनाक आयती जावया. दिंबी घालया आनी पवित्र उकरीस प्रतिस्थापन करतना जोगतें गीत गावन अंतीम काळजां मना युजतें उबारया.
मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो थोडो वेळ जेजूच्या सांगातपणांत करसूंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या दिसाचो हो म्हत्व जावन आसा. पवित्र येवकरिस्ताक मान करून पुरुषां वरून सगळ्या वाठारांत जेजूची कृपा लाभच्याक. जायत्यो राटावळी आमकां आसात जाल्यार फाटल्या दिसांत हांव ताणें आमकां राखून वेल्ल्या खातीर हो वेळ जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमची मोत, आमचें काळीज जेजू तेंकून सोंवच्याक आमी प्रयत्न करया. उंड्या रुपाक आलसच्या मोकळा जेजू, तुका आमी आराधन करता, तुका आमी नमन करता, तुका आमी दिनवास पाठयता. आमचें जिवीत किरकोळ अस्कतकाय घेवन तुज्या मुखार आमी दिंब्यांनी सरपडल्या. आमी कितें जावन आसा, कितें जाल्या आनी मुखार कितें जावंक पावतल्या, तें सगळें तूं जाणा असो देव. आमच्या जिवितांत जाल्लीं ती घडितां, जावं पुरो बरीं वा वायट, सगळें तुका कळीत आसा. तुज्या मोगात हांव पातक आमी आदार पयस केल्या. आमी तुका विसरून गेल्यार तूं आमकां विसरूंक नाय. आमकां तुवें राखण वेलें आनी हाचो प्रतिफळ जावन आज आमी हांगासर आसा. आयचो दीस पळोवंक तुवें आमकां फावो केलाय आनी ह्या पासून प्रत्येक जावन तुका आमी दिनवास पाठयता. आमचें थन मन धन सगळें आमी तुका समर्पण दिता. आज हांगासर हांव वासां केवल म्हजे पासत मात्र न्ही, जे कोणा पासत हांव मागोवंक कुशी व्हरतां तांचे पासत. आमच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल, आमच्या कुटुंबादारांचेर तुजें आशिर्वाद घाल, आमच्या सैर्य धैर्यांक तुजें आशिर्वाद घाल, आमच्या सेस समार्यांक तुजें आशिर्वाद घाल. म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. तुजींच ती उतरां. तुजे विणे आमचें जिवीत अर्थरहीत आनी तें अर्थभरीत जायचे तर तुजी बेसांव आमकां गरज. जें कितें बावार्थान तुमी मागता तें सगळें बाप तुमकां दिता. मातें वसवांजेला ते 20:20 आज त्याच बावार्थान हांव तुज्या मुखार आसा, त्याच पातयेन तुज्या मुखार आसा. आमकां आनी आमी मागोवंक कशी व्हरता तांकां तूं राख आनी सांबाळ. आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालूंक तूं आमकां दयेन फावो कर. परवांच्या दिसा वार्शीक परब आमी संभ्रमतना केवल हो संभ्रम बायलो आडंबर जायनासतना आत्मीक रितीन हो आडंबर जावच्याक आनी ह्या मरिफाते ह्या फेस्ताक फावो ती तयार हांवें करच्याक तुका दिनवास पाठयता आसतना आमची ती फावो ती जिणी तुका मांडच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या मजतीन तूं बरो. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें. मत्तेव सुवांजेला 7:7. हांव मागतां आनी तें म्हाका तूं दिताय. हांव सोदता आसतना तें म्हाका तूं फावो करताय आनी गरजे खातीर हांव कोणाचें दार बडयता आसतना तें तूं म्हाका लाभशें करताय. ही म्हजी पातयेनी. मिसाच्या बलिदाना मुखांतर भाव बंदवपणाच्या बरवशान जिवोवच्याक आमी येदोळसू कृपा मागल्या आसतना आमी सगळीं एकच ह्या माडेंत्यार फिरगजेची भाव आनी भयण, माडेंत्यार फिरगजेची आमी फिरगजगारा म्हणले चिंताप आमचें तें रुपीत करणं, एकामेकाच्या गरजांक पावोवन एकामेका तें आमचो माया मोग रुपीत करणं भाव बंदवपणाच्या स्पिरितान जिवंक तूं फावो कर. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एकडी भर दोळे आमच्या आमी तांप्या आमच्या जिवितांत जेजून केल्ली सर्व विस्मीत आमी उगडासाक हाडया. जायतें बरेंपण जालां, नेणा आसून जाणा आसून आमच्या जिवितांत बरेंपण जालां. दिनवास आमी पाठयलां जावंक पुरो, दिनवास आमी पाठोवना जावंक पुरो, पूण उगडासा काडया.
सर्व आमच्या जिवितान जाल्लें बरेंपण आज हांव हांगा आसां तर जाल्यार आज म्हजे दोळ्यावे उक्तें केल्यात तर जाल्यार तें जेजूच्या कृपेन वा देवाच्या बेसावान. सर्वेस पराकर गांधी कित्याक तो बरो तसो मोग सासनाक बाळटा किर्तनकाराची ती उतरां. हांव वर्गा दिवंक फावो देवाक, हांव वर्गा दिवंक फावो जेजू क्रिस्ताक, हांव वर्गा दिवंक फावो त्या पवित्र आत्म्याक. सगळीं जिणी समर्पीत करया आनी आमच्या करतिलेंत गीत आमी गावया. गीत नंबर 12. तुझी साखळी करच्या तुवें म्हाका वेंचलोय सासरा सुखा पावच्या तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय ना तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका अर्गा तुका आता आणि ससना निमाण्याच्या जेवणात साक्रिफीस घडलोय हांवें साल्वा जावच्या पापाक पेटोवन दिलोय सासनाच्या मरणांतलो म्हाका तुवें राखलोय तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका आता आनी ससना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू क्रिस्ताक आमी देळूसर पाठयली. पुरशावाक आमी वेता आसतना एक संगत आमच्या उडासांत आमी दवरया. जेजू सांगता हांव समकता. कलवारी दोंगरार जेजून सलिल्ले मेटा हांव ताका आज सांगात दिवन ताचे सांगता समकता म्हणल्यार उडास दवरया. भक्तीपण सांबाळया. जेजू क्रिस्ताक आमी सगळ्या वाठारांत व्हरता आसतना जेजूची कृपा केवल म्हजेर आनी आमचेर मात्र न्ही आमच्या सगळ्या वाठारांत आमच्या सगळ्या परिसरांत फावो जावं दी म्हण आमी मागया. म्हज्या मरिफात जेजूची कृपा हेरांक लाभून दी तसलें जिवीत जाता आसतना त्या पासून आमी मागया. पुरशावाक आमी तयार करता आसतना सक्कडी आमचे इरादे आमची आशा आमी वाट समकत आसतना समर्पण दिवया. खंयच्याय संगतींत आमचें मोत चंचल जायनाशें. जेजू क्रिस्ताक हांव सांगात दिवन जेजू क्रिस्त म्हाका सांगात दिवन जेजू सांगता हांव समकून आनी जेजू म्हजे सांगता समकून आमी एक जाता एक जातेल्या म्हणली पातयेनी आमची जावं दी. त्याच बरोबरशान ह्या पुरशावाक आमी आयती जावया. मोगळ भाव भयणीनो दयेकन बसा. कोणेंच वेचे नाका. दयेकन तुमच्या जाग्यार तुमी बसचें आनी स्वस्थ रितीन कितें सांगता तें आयकोवचें. पुरशावाची मंडावळ हे बरी आसतली. पयलें खुरीस असलें वाहन थंयसर मुखार वेतलें आनी ताच्या फाटल्यान दुंपेली आसतलो आनी उपरांत 4 जाणां सत्रीक घेवन असलीं व्यक्ती थंयसर आसतलीं आनी उपरांत बँड त्या उपरांत ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार भुरगीं आनी लोक आनी उपरांत त्या नंतर थंयसर सकट लोक गेल्या उपरांत खोयराचें वाहन गितां गावन थंयसर वेतलें आनी तांच्या फाटल्यान
उरिल्लीं सत्री धरण वेतेलीं कोणाक नेम्यारलां तीं त्या उपरांत वेदी नव्यान कुमगार मेळ्ळेलीं भुरगीं धवी मिस्तायकी न्हेसलेलीं कुमगार मेळ्ळेलीं भुरगीं आनी तांच्या उपरांत वेदी सेवक आनी याजक आनी निमाणे येवकरेस्तची गाडी थंयसर येतली देखून ह्यो संगती तुमच्या मतीन दवरच्यो पयलो कुरीस आसलें वाहन उपरांत तुरी फूल तशेंच ताच्या फाटल्यान 4 जण सत्रीधरचे व्यक्ती आनी तांच्या उपरांत बँड लोक तशेंच भुरगीं तांच्या फाटल्यान कॉयराचे संदे आनी कुमगार मेळ्ळेलीं भुरगीं आनी आल्तार वेदी सेवक याजक आनी साक्रामेंताचें वाहन गौडीक मंडळीच्या संद्यांनी ही मांडावळ पळोवच्याक विनंती. पुरशावाक गीत आमी गावचें. ल्हानशें एक सुचन कालच्या दिसा आमी मुर्जे सान फ्रांसीस सावरेची सिरियन इगर्जेन चल्ल्या संभ्रमाक भाग घेतिल्लो आमी पदरप गेल्ल्या आनी 50 आनी 5 कुटुंबां मात्र आनी तांणी काडलो तो पुरशाव आमकां एकदम पसंद जालो. भक्त आसली शिस्त आसली सगळ्यांनी वांटो घेतलो. एकलो व्हीलचॅरार म्हणजे इलेक्ट्रीक व्हेलचॅरार सगळं पुरशांव काडून इगर्जेक पावलो. इगर्जान बैसरलो इगर्जेक पावलो. आमच्या थंय उमेद आसून दी पुरासान जाता कांय उपगण जावं की पुरो हें काळें प्रदर्शन म्हण तुमी चिंता जावंक पुरो तशें चिंतिनाकात. आतां फादर विल्लीन आतां फादर ग्लॅरीन तुमकां विवसिला आमच्या पुरशांवाचो उद्देश कितें म्हणलो भक्त आसून दी शिस्त आसून दी देवाच्या बेसांव दराळ मापान आमकां लाबोवन दी.
सगळीं सुदेव तूं आमकां मेळूंक रावलाय भेपूण लिपून तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय हुंड्या वायनारीन तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली पोनासच्या नमो नमो सोडवंडारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या जिणेची सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुजे थावन घुसवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली पोनासच्या नमो नमो सोडवंडारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या लागीं सरतांव सोम्या सातांव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावन विसरतांव जिणे खोडसाण संतोष जातांव आमी घेवन तुजें दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली पोनासच्या नमो
स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका कोंडा वाटली पिसाय व्हड आधारली पाटी म्हाका आपय घायांत तुज्या लिपय नाणोन पवित्रतान दवर सदां काळजांत.
ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಪ್ರೀತಿಯು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಪಾವನ ಬಲಿಯು. ಹೃದಯದ ಕಂಗಳ ತೆರೆದು ನಾ ನಿಂತಿಹೆ, ಕಾದಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ. ನನ್ನಯ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವಾ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು.
ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಪ್ರೀತಿಯು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಪಾವನ ಬಲಿಯು. ಹೃದಯದ ಕಂಗಳ ತೆರೆದು ನಾ ನಿಂತಿಹೆ, ಕಾದಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ. ನನ್ನಯ ಪಾಪವನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವಾ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನಯ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನಯ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಬಂದಿಹ ಪ್ರಭುವೇ, ಮುರಿದಿಹ ಮನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಲಿಸು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ನೀ ಹರಿಸು. ಕವಿದಿಹ ಕತ್ತಲು ಸರಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸು ನೀ ಪ್ರಭುವೇ. ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ. ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನಯ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನಯ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಸಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು
mercies of the Lord. With my mouth will I make known your faithfulness, your faithfulness. With my mouth will I make known your faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known your truthfulness, your truthfulness. With my mouth will I make known your truthfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मौनपण आमी सांबाळया. पुरशांव आमी येदोळसो काडला. जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां पटयल्यांत. ताच्या पाशावांत आमी ताका सांगात दिलो. आमी समकल्ली वाट, आमी काडिल्ली ती वावंट आनी आमची पुरासान आयच्या दिसाची कंठी जावन निर्फळ जावचें ना. आमच्या वावंटीक प्रतिफळ मेळटलो. आमी चलिल्ल्या पावलांक जेजू क्रिस्त बेसांवां दितलो. आमी वारिल्ल्या त्या घामाक कंठी जावन जेजूची भरपूर आशिर्वादां लाभतलीं. परत एक घडी आमकां आमी जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवया. आमचें कुटुंब, आमचें जिवीत, आमची सैरी धैरी, आमची सेस समारा आनी आयच्या दिसा हांगासर प्रत्येक जावन आदार दिल्ल्या सर्वांचो उडास आमी काडया. ते एक जण भाऊ विकार बापान कळीत केल्ल्या हॉस्पिटलांत आसात. बरी भलायकी तांकां फावो जावन दी. प्रत्येक जावन विन्सन पायस आमकां कळीत आसा. ताची स्थिती इल्ली गंभीर आसा. देव ताका आशिर्वादांनी बरोवन दी. ताच्या कुटुंबादारांक बेसावांनी बरोवन दी. नेणतुल्या भुरग्यां ताका आसा. प्रत्येक जावन त्या कुटुंबा पासो तो आमी मागया. ताका आमी समर्पण दिवया. आयच्या दिसा हांगासर आमकां आदार दिल्या सर्वांचो, पुलीस सिब्बंदी जावं पुरो आनी इतर संचो जावं पुरो उडास आमी काडया. देव तांकां बेसावांनी बरोवन दी, आशिर्वाद दिवं दी. जेजूच्या पवित्र काळजा कुटुंबाचें समर्पण. हे जेजूच्या पवित्र काळजा क्रिस्तांव कुटुंबांक तूं करताय ते सबार उपकार आनी बरेपण वळखून तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक आमी तुज्या हाती ओपून दिता. तूं आमचेर आशिर्वाद घाल आनी तुजें तें आमकां विशेव दी. आमचे पैकी कोणीय तुका दुखयलां तर ते सुखीक आमी पारीकपण दिता. आमचें पारीकपण स्विकार करून तांचे तूं काकूळट कर. संवसारांतल्या सर्व कुटुंबा खातीर आमी मागता. अस्कत्यांक बळ, प्रायस्तांक दिगो, विधवींक आदार आनी अनाथांक आसरो मेळो कर. आमच्या घरांनी आसलेल्या पिडेस्तांक आनी कश्टांतल्यांक तूं सांबाळ. जेजूच्या दयाळ काळजा ल्हान भुरग्यांचो तूं अदीक मोग करताय. आमच्या कुटुंबांच्या सर्व भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर, तांची भक्ती वाडय. हे संवसारी जिणयेंत तूं तांचो सदां आसरो जा आनी मरणांत तूं तांचो सस्तेक कुरोव जा. जेजूच्या पवित्र काळजा आमकां सदां तुज्या मोगांत वाडशें कर. हो संवसार सांडून वेता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या हर एक संद्यांक तुजें तें विशय घेवंक फावो कर. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजाक मनशा कुळाचें समर्पण. हे बौद्ध लोक जेजू मनशा कुळाच्या तारवका तुज्या मुखार कालतेपणी सरपडोवन आसलेल्या आमचेर तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल. आमी जावन आसावन तुजींच
आनी तुजेंच जावन जिवंक खोशी व्हरता हांव. पूण आनीकी चड मापान तुजे लागीं एकवटच्याक आज आमकांच आमी हर एकलो तुज्या भोव पवित्र काळजाक कुशेन समर्पिता हांव. साबार जण तुका वळखण आसतना तुज्या उपादेसांची बेपरवा करून तुजो मोगीन कार करतात देखून आमी दूख पावता आनी तांकां तुज्या पवित्र काळजातें व्हड म्हूण मागता हांव. क्रिस्तांव नांव आमचे भाव सूख शिकोवणेन आनी आलोचनांनी फटवण पडून स्वताच्या बंदरा आनी भवर्तांच्या मेळीतावन पयस सरल्यात. तांकां तूं तुजे सवे एकच हिंड जावन जिवंक पाटया पळय अशें वेगीं एकच हिंड आनी एकच गोवळी जावं. ए भोव काकुळदारा जेजू, तूं राय न्हयच तुका सोडून वचोंक नातल्या भवर्तांचो मात्र बकार तुका सांडून पयस गेल्ल्या वेचीक भुरग्यांचोय तांकां सुमेस्तांक तुज्या पवित्र काळजांतूय तूं व्हड. हे सुम्यान तुज्या भोव पवित्र सभे खातीर सुटका दिवन सर वायटांतले तिका राख आनी तिका मनशां मदें मोगाचें आनी एकवटाचें खुणा कर. सर्व लोकां मदें समाधान दी आनी संवसाराच्या पंथातावन पोंत तुज्या महिमेचें गायन वाजोवं दी. आमचे सोडवून केल्ल्या तुज्या देव काळजाक जावं स्तुती, जावं मान, जावं महिमा सदां काळ. आमेन. परत एक घडी आमकां सामे समर्पण दिवया. जेजूची आशिर्वाद घेवच्याक आमकां सामे तयार करता आसतना आमचें जिवीत जेजूच्या पांयांतळी समर्पण दिवन व्हडा भक्तीन आनी गौरवान गावया आमी गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. प्रार्थुया. येसू म्हणजे जो क्रिस्त या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
की तें बेडान वाजयलें तें आमी आतां गावया. येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया. आणि एक फावटी येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया. बसा तुमकाच्या भवन आनी भयणीनो, कंपनीच्या आयतारचो संभ्रम हांगासर संपता. ह्या संदर्भार म्हणूंक जाय कळ्ळें आनी सवतें आमी तुका दिन वसूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो इगर्जे भितर आमी देवाक दिन वसतांव, आमच्या घरांनी आमी दिन वसतांव. आनी आज आमकां विशेष अवकाश मेळ्ळो आमच्या पेंटेंत देवाक दिन वसूंक. कशें जालें म्हणल्यार एक सवाल हॉलांत MC कार्यनिर्वाहक विचारता आनी जाप दितात. कशें जालें? चप्पे जालें. बरें जालें. आमी ताळयो पेटया, देवा समोर आमी आसा. सव काळी आनी सत आमी तुका दिन वसूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो वडा स्टोरी. ओके, आतां भोव मोठव्यान म्हाका उपकार बाबडचें काम करूंक सांगलां, आदेश मेळ्ळा, कोणायचें नांवां काडूंक नाका म्हूण सांगलां. काडचीं जाल्यार परवां फेस्ता दिसा हांव काडटलों, देखून कोणूय बेजार पावचें नाका. जराल रितीन हें कार्य आपापीस घडिल्लें न्ही. 2 हप्त्या आदी आमी गवळी परिशद जमत आपयली, एका हप्त्या आदी आमी गुरकारांची संघ संस्थेचे अध्यक्ष जमत आपयली आनी थंयसर कितें पुरा समालोचन चल्लें, निर्धार घेतले. ते कार्यगत करच्याक मस्तू वेळ नातुल्लो. तरी पूण आमच्या उमेदवान मुखेल्यांनी गवळी परिशद, कार्यकारी समिती, वाड्याचे गुरकार, आर्थीक समिती आनी हेर संघ संस्थेचे उदेदार आनी सकडी संगता मेळून वाड्याक संगता मेळून हें कार्य आयच्या दिसा सादर जालां आनी यशस्वी जालां, बरें जालां म्हूण तुमी सांगलां. हांव चिंता सुरेस्पद देव, बाप आनी पूत आत्मो आमचे ते प्रसन्न जाल्यात, पसंद जाल्यात म्हणून ह्या पासून देवाचो उपकार बाबडटा आसतना तुमचो हर एकलोचो उपकार बाबडटा. फादर विल्ली डिसोजा जोच्या वंजलांत एक बिलवेड डिसायपल म्हणून पात्र आसा, मोगासोसीस. ताचें नांव खंय वाचूंक मेळना. मोगासोसीस, ए बिलवेड डिसायपल. आमच्या माडेंतराक एक बिलवेड प्रिस्ट आसा जाल्यार तो फादर विल्ली. हांव 21 वर्सां तांच्या संगता हांगासर आसुल्लो. तरी पूण ताच्या बाबतीन लोकांची अभिप्राय प्रतिक्रिया कदनाय सकारात्मक. तुमकां तो मोगासो जायिल्ल्या वेळार खंडीत जावन तुमी खुशी पावल्यात. ताच्या बाबतीन चडी सांगूंक वचना, चड पातळ जातलें न्ही. त्या देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव तसो काळजंतान उपकार बाबडटां. प्रस्तूत फादर मुल्लर आस्पत्रेंत सो एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसा, ती जबाबदारीची काम ताका सगळें निर्वाहन ताच्या हातांत आसा. हांव आस्पत्रेंत आसल्या वेळार पाद्रा म्हाका भेटूंक येतलो. थोडी फावटी 2 फावटी आयिल्लो आसा. ताचें फ्लास्क कसके फ्लास्क म्हाका उदक पिवच्या खातीर दिल्लें. एक घडीच बात हांवें सांगचें, त्या वेळार ताचो अनुभव तो विभास येतलो. जबाबदारीचें काम आस्पत्रे म्हणल्यार चिल्लर गजाल न्ही आनी हें काम तो भोव शतिवंत रितीन करीत आसा. तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव ताका बरें मागतां. आमचे स्वयं बाप जेराल्ड डिसोजा आशा दिपाचो सुपिरियर आनी ताचे स्वयं प्रितेश क्रास्ता, एक धाकटो पाद्रा नवसो. आज आमचे समय बलिदान केलें तांणी. आमच्या संगता म्हणजे आमच्या फुरगेजेच्या वावरांत केन्नाय तांची सहानुभूती आनी सहकार आमकां मेळटा. ह्या संदर्भार तांचोय मोठव्यान हांव उपकार बाबडटां, देव बरें करूं म्हणटा. आनी उपरांत तुमचो समेस्तांचो ह्या सगळ्या कार्यांत भागीदार जाल्ल्यांचो, ल्हानाचो व्हडाचो तुमी पळयला. पूण हांव पट्टी करूंक वचना. कुरीस आरंभ जाल्ल्या घडयेंत हांव मुखार गेल्लो आनी पयलेंच पावलो. आनी तुमी सगळेच भक्तीन संतोशान येता. पुरा सांज जाली, थोडी भगवाल्ली, थोडी करशेताली, थोडी गामेल्ली, चिंता ना. आतां तुमी खंडीत जावन दादोसक्यान आसात. तुमच्या मेतेरपणा पासून खंयच्याय रितीन तुमी कुमो केल्ली आसा, गायन मंडळी आसा, वाटेर हेर रितीनी मस्त पट्टी हांव सांगचो परवां सांगता. देयाकन बक्षिया तुमचो समेस्तांचो, एने आसल्यांचो, तेने आसल्यांचो, मुखार आसल्यांचो, भायर आसल्यांचो काळजांत उपकार बावडटा.
फुडें कितेंच ना आतां पाठीवेच्यान हांव चिंतन तुमकां थंड पिवण तयार केलां म्हणून दया करून पियात आनी परत्यान तुमची पुरासन काण संतोशान घरा वसात. आमचे मुखेल कार्यक्रम मंगळारा दीस सांजेर 5:30 ते 6:30 वरां पर्यंत सरळ रितीन हांगासर आमच्या व्हडल्या फेस्ताची सुरवात. तातूंत पवित्र सभेचे मागणे मुख्य पात्र कळटा बाप अनिल लोबो निकांत पुर्गितांव न्हिदतलो आनी परत्यान कोणी त्या दीस येना जाल्यार बुधवारा बाबतीन सकाळीं 6:30 वरार एक सादें मीस हांगासर इगेजेंत 10 वरार रंबरमेक मीस आमच्या हॉलांत ताच्या पयलें मांडाच्यो वाती. हेर कितें सांगची गरज ना अशें दिसता. परत्यान मीस तुमचो उपकार बबूण तुमकां बरें मागून बाप लॅरी बाप दिपक आनी हांव आखेर करता. समेस्तांक देव बरें. उबे रावया. निमाणें गीत आसा गी या आसा जाल्यार गावया. या व्हडणे उबे रावल्यार व्हडणे मोठ्यान मोग दिता. 2-2.5 घंटे उलयलां की उलोवंक आशा की मणी सारल्यार उपकार पडचें म्हजें काम. हांगासर ह्या मिसाचें बलिदान पेटोवंक अवकाश करून दिल्या बाप स्टॅनी गोवियस सहायक विगार बाप लॅरी पिंत आनी तशेंच प्रांशुपाल बाप दिपक देसा तांचो उपकार बावडटा. साबेटोने केल्ल्या फादर जेराल्ड आनी तशेंच आनी एकलो कार्मेलीती आसा तांचो उपकार बावडटा. भलायकी शेतांत म्हजी आतां प्रस्तुत मिनिस्ट्री दायकन म्हजे पासून मागोवंक विणांती मुखल्या वर्सा MA कोर्स मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करूंक आसतलो. देखून ह्या बाबतीन सर्वा लागीं विणांती म्हजे पासून मागोवंक आनी तुमच्या पासून हांव मागतलो. बरें फेस्त आजच्याच दिसा परवांच्या दिसाचें बरें फेस्त तुमकां हांव शुभाशय पाठयतां. देव बरें करूं. जेजू बोळे आनी कालत्या काळजाच्या मुरीच्या दुलबे काळजा जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भगवान कुर्साचे करुणे आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मौनपणी इगजेतावन भायर सरया. भायर कितलोय गलाटो करयेत.